सोमारा आनीक एका कोवीड दुयेंतीक मरण आयलें. आनीक एका कोवीड दुयेंतीक मरण आयिल्ल्यान गोंयांत कोवीड दुयेंताक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 8चेर पावला. जाल्यार 745 जाणांचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. एका वाटेन कोवीड दुयेंतींचो आनी दुयेंताक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो दिसपट्टो वाडत आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन भलायकी खात्यान कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्या वाठारांतल्या लोकांच्यो चांचण्यो घेवपाच्यो कमी केल्ल्यान त्या वाठारांत रावपी लोक तिडक उक्तायतात. गोंयांत बंद आशिल्ल्या वाठारांतल्या लोकांची चांचणी केल्यार कोवीड दुयेंतींचो आंकडो वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हें सरकार आपलें अपेस उक्ताडार येयत म्हूण घडये सरकारान चांचण्यो करपाच्यो कमी केल्या आसुयेत अशें हे लोक आतां उलयतात. सोमारा दीस भलायकी खात्यान फक्त 1242 जाणांच्योच चांचण्यो केल्यात. सोमारा कोवीड दुयेंताक लागून मरण आयिल्लो सांखळेचो आदलो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो आदलो भलायकी मंत्री सुरेश आमोणकराचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ले. सुमार 15 दीस तो कोवीड इस्पितळांतूच आशिल्लो. थंयच ताका मरण आयलें. दिसपट्टे कोवीड दुयेंती आनी दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडत आसा. जाल्यार दुसरे वाटेन गोंय सरकार पर्यटन वेवसाय चालू करपाच्या हेतान मुखार वता. सोमारा दीस गोंयांत आनीक 52 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांतल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो 1813चेर पावला. तातूंतले 745 जाणांचेर कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. 8 जाणांक आयज मेरेन मरण आयलां. जाल्यार 366 जाणांच्या चांचणेचो अहवाल आजून येवपाचो आसा. इस्पितळांत उपचार चालू आशिल्ल्या वाठारांत उत्तर गोंयांत आनीक 13 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान उत्तर गोंयांतल्या 182 दुयेंतींचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. तातूंत पेडण्यांतले 8 दुयेंती आसात, बार्देसांत 14, तातूंत गंगानगर म्हापशेचे 7, खोर्ले म्हापसांतलो 1 दुयेंती, पर्वरींतले 4, पिर्णांतलो 1 आनी थिवीत मेळिल्लो 1 दुयेंती इस्पितळांत आसा. तिसवाडींतले 54 दुयेंती आसात, तातूंत इंदिरानगर चिंबलांतले 28 दुयेंती, कामराबाटांत मेळिल्ले 7 दुयेंती, पिलार मेळिल्ले 3, गोवा वेल्लांतले 5, मांदुरांत मेळिल्ले 4, कुर्कात शंकरवाडींतले 4, ताळगांवचो 1, आक्षेचो 1 आनी कारंजाळचो 1 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. दिवचल म्हालांतले 52 दुयेंती इस्पितळांत आसात. तातूंत दिवचलेंतले 9 आनी सांखळेंतले 43 दुयेंती इस्पितळांत आसात. फोंड्या म्हालांतले 44 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. तातूंत फोंड्यांतले 23, कुणयत मेळिल्लो 1, मार्शेलांतले 5 उसगांवांत मेळिल्ले दुयेंती, शिरोड्यांत मेळिल्ले 7 दुयेंती, बेतकीत मेळिल्ले 2 आनी म्हार्दोळांत मेळिल्ले 1 दुयेंतीचो आस्पाव आसा. सत्तरी म्हारांतले वाळपयत मेळिल्ले 10 दुयेंती इस्पितळांत आसात. जाल्यार मांगूर हिलांतल्या दुयेंतीं कडेन संबंद आयिल्ले 238 दुयेंती आसात. विमानान, रेल्वेन आनी रस्त्यान आयिल्ले दुयेंती 113 आसात. दक्षिण गोंयांतल्या 211 दुयेंती इस्पितळांत आसात. तातूंत मुरगांव म्हालांतले वट 106 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. मुरगांवांतल्या मांगूर हिलांत मेळिल्ले 99 दुयेंती, कुठ्ठाळेंतले 6, 1 वाडे वास्कोत मेळिल्लो दुयेंती आसा. साश्टी म्हालांतले 73 दुयेंती इस्पितळांत आसात. तातूंत मुरगांवांतले 22, 14 दुयेंती आंबेलींतले, लोटलेंतले 5, नावेलींत मेळिल्ले 2, फातोर्डांत मेळिल्ले 2 दुयेंती, 2 रायांत मेळिल्ले दुयेंती आसात. वेर्णांत मेळिल्ले 9, कुर्तरीत मेळिल्ले 10, 5 दुयेंती कुंकळेंत मेळिल्ले, नुवें आनी म्हाजोड्डांत मेळिल्ले 1 दुयेंतीचो आस्पाव आसा. केप्यांतले आनी कुडचडेंतले वट 13 दुयेंती आसात. काणकोणांत मेळिल्ले 6 दुयेंती आसात. सांग्यात मेळिल्ले 3 दुयेंती आनी धारबांदोड्यांत मेळिल्ले 10 दुयेंतींचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन गोंयांत 8 जाणांक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयलां. तातूंत मडगांवचो 1, सांखळेंतले 2, ताळगांवचो 1, वास्कोंतले 3 आनी कुर्तरेंतले 1चो आस्पाव आसा. मरण आयिल्ल्या दुयेंतींत 1 नगरसेवकाचो आनी 1 माजी मंत्र्याचोय आस्पाव आसा.